रेवदोंगर प्रकरणा संदर्भात सरपंचान 3 सरकारी खात्यांत कागळपत्र दिवचे हे खातीर वार्का पंचायतीक रेझोल्यूशन काडपाची मागणी ग्रामसभे वेळार वार्काच्या ग्रामस्थांनी केल्ली, पण आजून पंचायतीन हो विशय गांभीर्यान घेतिल्लो ना। पंचायत कांयच पावलां उबारना हे खातीर समाज वावुरपी वॉरेन आलेमावान दक्षिण गोंयच्या एसपीक आनी कोलवा पुलिशेक पत्र दिला अशें ताणें सांगलें। ग्रामसभा जाले ते दीस आमी सगळ्यांनी आवाज काढलो आणि आमी सगळ्यांनी पंचायती एक रेझोल्यूशन काढपाक लायले आणि तो रेझोल्यूशन कितें की सरपंचीन 3 कोडे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान कंप्लेन दिवपाक जाय म्हणून, एक म्हणटे CRZ, एक म्हणटे CZMPन आणि एक म्हणटे पुलीस स्टेशनात। आणि हो रेझोल्यूशन काडटरी सरपंचाचो कायदो इमिजिएटली हे तिन्ही डिपार्टमेंटाक कंप्लेन दिवप। ग्रामसभा जाली 27 संडेचो, त्याच्या एक 8 दीस पयले आमच्या गांवांत बोर्ड चलता सेंड्युनाचो असो डिस्ट्रक्शन जाला तो, आणि संडेसून आयज वेडनेसडे 4 दीस संडे मंडे ट्युजडे वेडनेसडे अजून म्हाका दिसना पंचायत सरपंच सिरियस आहा म्हणून। हे जर तर तुमी चोयल्या हांवें एसपी साउथ गोवा आणि कोलवा पुलिस स्टेशन दोगांयक हांवें कंप्लेन दिल्या, आणि कंप्लेन कितें म्हूण दिली हांवें, डिस्ट्रक्शन ऑफ सॅन्ड ड्यून ऑन लँड सर्वे अंडर नंबर 200/1, 200/2, 200/3 and 200/5। हांवें एक रिक्वेस्ट केल्या आमचे एसपी सराक साउथ गोवा आणि आमचे पुलीस इन्स्पेक्टराक कोलवा पुलीस स्टेशनाचे की तुम्ही मातशें हिंगेन चोयाय कसलो डिस्ट्रक्शन जाला तो, आणि एक एक्शन घेयाय, मातशें फायंड आउट कराय कल्प्रिट कोण ते।